गोंयांत 10.2% लोकांची नांवां मतदार वळेरेंतल्यान डिलीट. अंदमान निकोबारांत सगळ्यांत चड 16.6% जाल्यार यूपीत 13.2 आनी गुजरातात 13.1% लोकांची नांवां डिलीट. फाटले वर्स शिरगांव लयराई जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीचे फाटभुंयेर 18 तारखेर जातले मॉक ड्रील. जात्रेक उपरासपी खंयचेय परिस्थितीक तोंड दिवपाक तयार म्हणटा आमदार. मिराबाग बंदरो रद्द जावनूय खणून दवरिल्ले फोंड अजूनय तशेंच. पंचायत हाडूंक सोदता पंपिंग स्टेशन, लोकांचो आरोप. रितसर जापो मेळनात म्हणून सावर्डे ग्रामसभेत बोवाळ. मळ्यांतल्या तळ्यान फाटले 2 दीस व्हडा प्रमाणात उफेता मेल्लें नुस्तें. वाठारांत घाणी. नुस्तीं मेली कशी हाचेर अजून प्रस्नचिन्ह. सोमारा पळोवनी. भिरोंडा सत्तरी वाठारांत म्हादय न्हंयत बुडून 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण. बुडला तो रजत काणकोणकार पणजेचो. भुरगे मेळून गेल्ले पिकनिकेक. भारतीय संगीत क्षेत्राक नवे उंचायेर पावोवपी आशा भोसलेक मरण. पिरायेच्या 92 वर्सा घेतलो निमणो श्वास. काळजाचो आताक आयिल्ल्यान हॉस्पिटलांत केल्ली एडमीट. बायलांक आरक्षण दिवपाच्या विधेयकाक सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दिवचो हयकार. भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे संसदेत आवाहन. एकवीस वरांचे मॅरेथॉन चर्चे उपरांतूय इराण अमेरिके मदीं ना एकमत. सुरक्षा, राजकारण, मिलिटरी ॲक्शन आनी कायदेशीर मुद्द्यांचेर चर्चा. युद्धविरामाक पाकिस्तानाचो तेंको. फावो तो आदार दिवंक तयार. इराण आनी अमेरिके मदीं जावची भासाभास. गेर्राचो प्रस्न सुटचो. पाकिस्तानाचो उपमुख्यमंत्री इशाक दार उलयलो. अमेरिकेत स्वामी विवेकानंदाच्या पुतळ्याचे अनावरण. भारतीय तत्वगिन्यानी आनी आध्यात्मीक फुडारी स्वामी विवेकानंदाचो अमेरिकेत पयलो पुतळो.